म्हाका मांद्रेच्या जनतेचो बरो प्रतिसाद मेळटा। अपक्ष आशिल्ल्यान म्हाका बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला। जे प्रकल्प आसा ते पुराय करून घेवपा खातीर म्हाका आमदार जावपाक जाय। म्हाका कसल्या पदाची आस ना। म्हाका आसा त्या परिस्थितीत कसोय तरी जिखून येवपाक जाय म्हूण लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जाहीररित्या व्हडलें काम जरी ना केलें तरी आमी डोर टू डोर कॅम्पेन हाका आमी प्राधान्य दिल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की खास करून 5 वर्सां जे चिमटे जनतेन सोंसले तातूंतसून बेगिनात बेगीन भायर सरून एक सुखी निर्मळ जीवन जगपाची जनतेची इच्छा आसा। जसे सर भाजपचे आता जे असतात ते खूपशे मोठमोठे बैठकी घेतात, सभा घेतात, शक्ती प्रदर्शन करतात। तुम्ही असे किती करू शकतात? ना, आमकां शक्ती प्रदर्शन करपाचेंच ना। आमची शक्ती ही बॅलटांतसून दिसची, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जे फिगर दिता तातूंतसूनच शक्ती दिसची अशी आमची इच्छा आसा। सर, आमकां शक्ती प्रदर्शन भाजप जरी तुम्ही सोडले जाल्यार भाजपाचे कार्यकर्ते तुमच्या बरोबर जे गेल्लेले आयिल्लेले असे आसात ते तुमचे आसात काय? हे पळय, जे हांवें जेन्ना राजिनामो दिलो तो पर्यंत म्हाकाय खरें दिसत आसलें हांव राजिनामो दिवंक पावतलो म्हणून। पूण हांवें राजिनामो दितकीर अनेक जाणांनी हांगा सरल्या फटाफट राजिनाम्याची सत्र सुरू केलें। एक 700-800 तरी राजिनामे प्रदेश अध्यक्षाक गेल्ले आसलो। पूण हांव प्रामुख्यान पार्टी कडेन हांवें जे पार्टिशन करून घेतलें, हांव पार्टी कडल्यान जो फारकत घेतली ही गेल्या 5 वर्षांत हांगासरले हे दूरगामी प्रकल्प आसा जेतून मांद्रे मतदारसंघाचो आणि पेडणे तालुक्याचो कायापलट करपाची, हांगासरल्या युवकांचें भवितव्य घडोवपाची, हांगासरल्या जनतेचें भवितव्य घडोवपाचे जे प्रकल्प आसा आनी जेचेर दुर्लक्ष केलें ते पूर्ण किमान करप ही म्हजी एक हें आसा। आनी ताच्या खातीर पक्षान जर म्हाका तिकीट दिवंक ना जाल्यार आनीक 5 वर्सां हांव वाट पळोवंक शकना। आय हॅव कम्प्लिटेड 65। त्यामुळे म्हाका हेच फावटी आसा त्या परिस्थितीत निवडून येवंक जाय। इंडिपेंडंट असले म्हणून कांय हरकत ना। हांव इंडिपेंडंट, हांवें विधानसभेत सगळी पोजिशन्स एन्जॉय केल्ली आसात, अनुभव घेतलेलो आसा। हांव जंय आसा विधानसभेतली 40व्या आमदाराची सुद्दां फुडकी असल्यार जाता। त्या खात्याचो, आरोग्य खात्याचो मंत्री जो कोण आसतलो, IT डिपार्टमेंटाचो मंत्री जो कोण आसतलो, वॉटर सप्लायचो जो कोण PWDचो आसतलो ताका घेरून ताचे कडल्यान सगळीं आश्वासनां घेवन ही पूर्तता करपाची म्हजी क्षमता आसा। आज जसे तुमका प्रतिसाद मेळटा तसे जर बीजेपीन जर तुमका तिकीट दिल्ले जाल्यार मेळपाचे? म्हाका दिसता, म्हाका थोडो शंका आसा आनी ते प्रतिसाद तर कमी मेळपाचोच। आनी फाटल्या 5 वर्सांत बीजेपी कडेन ज्यो काही चुका जाल्यो सरकारा कडेन त्या सगळ्यांक जे म्हाका उत्तर दिवचें पडपाचें, हे तुमी कितें केलें, हे कित्याक केलें, ही कित्याक केली गोश्ट, त्यामुळे तेय म्हाका कोण प्रश्न विचारिना। त्यामुळे हांव निर्दोखपणे सगळ्यां कडेन वता। म्हणजे घडले ते बऱ्या खातीर अशें दिसता। निश्चित जे घडटा ते बऱ्याक घडटा। पयलीं दिसता आमकां वायट, पूण दूरगामी मागीर काही काळ गेलो काय लक्षांत येता की बाबा हें बऱ्या खातीरूच आसलें।